यूथ ऑफ GSB ऑडियन्सांक नमस्कार. मस्त सगळं GSB समाजाचे विषय आम्ही हाडतं असताची आजी कुंदापुरांतू वेंकटरमण देवस्थान असतं तुमका पूर जनाक होत असं त्यांच्या मॅनेजिंग ट्रस्टी कुंदापूर राधाकृष्ण शणै मामा गेलोट असं मगान नमस्कार नमस्कार नमस्कार. वेंकटरमण कसं मस्त प्रीती म्हळ्यार ते एक उत्सवाक वर्चित असेल एक वाहन म्हणका तुम्ही बाय सरल्याच्या ते पल्लंकी करूक देवाक प्रोजेक्ट अपील दिवन जनान मस्त मोग दाखयला म्हळ्यार तांगेल कॉन्ट्रिब्युशन देवाक एक पल्लंकी जावका म्हळ्यार एक आशी तांकांय आसता. कदन प्रोजेक्ट घेतलाय पल्लंकी फस्ट एक करका म्हणून मनाक कदन आयलाय कशें जाल्लें हें प्रोसेस पर सुदीन तीर स्वाम्यालागी काशी मठा दीस 92-93 अंतूंची आम्ही एक प्रसाद घेतला. ते मॅरेज गेल्यांची हांव मॅनेजिंग ट्रस्टी जावन आशिल्लो. एक प्रोजेक्ट करका म्हणचे अभिप्राय करून घेवन स्वाम्यालागी आमी रिक्वेस्ट केलें. तांणी मागून एक प्रसाद दिलो. जाल्यार ही कारणांतरार दुसरे कारणार हें मुखारसून गेलें. पयर आमी जैमीतीर स्वाम्यालागी दुर्गाष्टमी दिवस नवरात्री वेळार स्वामी कुंदापुराक विजीट केलें. तांणी विजीट केलें त्या वेळार तांगे लागीं आमी पास कारार वतना हांव एक रिक्वेस्ट केलें हें प्रोजेक्ट शीघ्राती शीघ्र जावका स्वाम्यान एक आमकां पास अनुग्रह करूका आशिर्वाद करूका म्हणून आमी मागून घेतलें. मागून घेतले कुडले जायत रे आमी करता ती म्हणून म्हळ्यार तो दिवस आयिल्लो कार्यक्रम दुसरो जालो तिकीची देवा एदूर मागून स्वाम्यांनी कळकळीन देवाला प्रार्थना करून आमकां प्रसाद दिलो. स्वयंतीर स्वाम्यान प्रसाद दिले नंतर हें कार्यक्रम आतां जावचें पळयलें जाल्यार एवरेज एक 5 म्हयने भितर उलयला ही जावचें पळयलें जाल्यार आमगेल्या एफर्ट्सा पशी देवाक इच्छा आसा जाल्यार तितले बेगीन कार्यक्रम जावका म्हणून म्हळ्यार ओल्ड जाल्ल्यान भरती पोरण जाल्लें आनी हें आनी लेट जाल्यार जायच ना म्हणून देवा इच्छा आसा. कारण कितें म्हळ्यार आमी एपील मात्र दिवन घेवन पुरो जाण लायिल्लीं ती जन तांकां इतल्याक डेली 5-6 जण येवन दनपार पुजे वेळार देवाला इदूर येवन घेवन बंगार समर्पण करून ना कॅश समर्पण करून देवाला आशिर्वाद घेवन घेवन वच्चे एक परिपाटू आमगे देवस्थानांत जाता आसा. हें म्हाका पळयलें तिका आश्चर्य दिसता. कारण कितें म्हळ्यार आजी फुडें जालें तिकीचे हांव 2 वर्सां ट्रस्टी जावन आशिल्लो. 26 वर्सां मॅनेजिंग ट्रस्टी जावन आशिल्लो. इन स्पायट ऑफ तितलें आसलें तिकीची असं हांवें एक मिराकल पळयलें ना. आजी 2 डेज म्हयने दाखोवन खंयचेय दिवस कोणेय येवन डोनेशन दिल्लें ना देवस्थानाक. रुपये कितले म्हळ्यार प्रश्न की ना. खंयचेय दिवस दिनी म्हळ्यार एक दिवस जाल्लो ना. तें देवान अनुग्रहांनी स्वाम्याल्या आशिर्वादांनी हें जालें ना म्हूण सांगचें हांव इच्छा पोवता. येस. आनी अपील पळयत आसतनाची 6 कोटी प्रोजेक्ट म्हणून एक मॅनेजिंग ट्रस्टी जावन तुमी सगळे मॅनेजमेंट म्हळ्यार मेंबर्स आसताची एक व्हडलें एक धैर्य घेवका म्हळ्यार स्वाम्याले आशिर्वाद घेतला प्रोजेक्ट कंप्लीट जावका म्हळ्यार कितले जन हंतू भाग घेतले म्हळ्यार तुमगेले मेंबर्स तुमगेले कमिटी म्हूण आसता. आमगेल्या कमिटीन तूं एक्चुअली पुरा जाणांना भाग घेतला. म्हळ्यार आमगेल्या देवस्थानांत कशें म्हळ्यार त्याग जाण ट्रस्टीस एकलो मॅनेजिंग ट्रस्टी 2 जाण को ट्रस्टीस जॉयंट ट्रस्टीस तद नंतर 10 जाण मेंबर पुरा जाणांनी आमकां सहकार दिला. गांवां वचून इन्विटेशन दिवन घेवन तांणी येयलें मात्र तितलें मात्र केले नंतर जनान येवन तांकां इतलें दिवचें पळयलें जाल्यार आमकां आश्चर्य आसता. कारण कितें म्हळ्यार आमगेल्या एफर्ट्सा पशी देवाली इच्छा चड आसा. हांव जाल्यार तितले बेगीची आमकां म्हळ्यार आमगेले चेडू हातूं एक उमेद आसा कर म्हळ्यार रामनवमी भितर म्हळ्यार आमगे थंय रथोत्सव रामनवमी भितर चैत्र शुद्ध नवमी रामनवमी ह्या रामनवमी भितरीची देवानी हाका रथा वताना भांगरा पालकेरी वचका म्हळ्यार एक इच्छा पुरो जाण मेंबर्साक आसा. तातूंची गांवतलेक जालें तिकीची तें चड अशें वचून हें फ्लो दत्त आसा जावन घेवन मेगे मनांत आतां लागीची 85-90% आमगेलें कलेक्शन देवानी करून घेतिल्लें आसा. आनी 10-15% आनी ताजे नंतर केल्लेल्या मजुरी ताजे नंतर समारंभा खर्चू हें सगळें म्हणटाना आमगे मनांत निर्विघ्नारी चंदायेरी कसनय तोंदर जायनाशी दत्ता म्हळ्यार आमकां भावन दिसता. देव करून घेता म्हणून इच्छा आमगेली आसा. आणि होडगांवांत कशी म्हळ्यार जन मस्त आसताची म्हणून कुंदापुरांत
कितले GSB घर आसा आनी खंय भायर दुखून जन आयलीच डोनेशन दिवचे कशी नाही आमगे ते कुंदापुरांतू बरे 300-325 घर मात्र जाल्यार आमी भायर खंय चड गेलेले नात एक कोटेश्वर पुडदून कामत फॅमिली जावं आटकेरे फॅमिली जावं ताणें आमकां सहकार दिता आसा ती म्हळ्यार तांकां जालें की इश्ट देव कुंदापुर वेंकटरमणाची कारण कितें म्हळ्यार त्या सरावंडिंगांतू खंय रथोत्सव ना रथोत्सवाचे देवस्थान म्हळ्यार इन्क्लुडींग चेंपी दौर्गेनो ह्या बदीन सिद्धापूर जावं होसंगडी धरली तिकेची ह्या बदीन तल्लूर हांगा मुखारसून त्रास हेंग गेले न्हय जाल्यार रथोत्सव ना रथोत्सव जावन गेले अशें देवस्थान म्हळ्यार वेंकटरमण देवस्थान पेटे वेंकटरमण देवस्थान कुंदापुर मात्र तेजे वचून पुरो जाण ह्या देवाक नमून आसात तातूंची कुंदापुरांत हो देव ग्रामदेव जावन आसा म्हळ्यार आमगेले देव जाले तिकेची ग्रामदेव जावन अशें भरती गांवांत भरती उणें आसा केलो जाण सांगतात ग्रामदेव दुसरो आसता म्हण आमगेले तशें न्हय आमगेले पेटे वेंकटरमण देवस्थान म्हळ्यार ग्रामदेव जावन गे न्हू हो विजृंभणेर आसा आमगेले कम्युनिटीचेला मात्र गेल्लीं ती आमी दुसऱ्या कम्युनिटीचेला कलेक्शना वरें वचचें न्ही तातूंचे 300-325 जाणांक हें जालां तद नंतर आमकां जालें तिकेची चांगरी तिरी डोनेशन आमी परगांव वचूंक घेवन करूं काय म्हणचे अभिप्राय करचे आमगेले टायमूर येना रामनवमी लाग गेली पर 30 तारीखेक रामनवमी तेजे वचून आमकां तितलें जावन वचचें तितलें आतां बेंगलोर वचचें मुंबय वचचें आनी परगांव वचचें परिस्थिती आमगेली बरें ना जाल्यार ते कसलेय तोंदर दिनाशी देवानी चंदायर हो कार्यक्रम करून घेतला आमी येलो कुंदापुरचे जावन आशिल्ल्या श्रीनिवास प्रभू म्हणून अंतमामा पूत म्हणून सांगता ती बाबू म्हणून आमी आपोत ताका ताणें 1 kg बंगाराचें हें दिलां तद नंतर हांव कुंदापुरा बसून दयानंद पैक फोन केल्लें कारण कितें म्हळ्यार दयानंद पै कुंदापुरचें म्हळ्यार चूक जायना कारण कितें म्हळ्यार ताका बायल कुंदापुरची दयानंद पै मामा लेगी उलयलो तो म्हणलो कांय भिवू नाका मुखारशी 50 लाख रुपया हांव दिता म्हणून ताणें आमकां एश्युरन्स केलेलें आसा तेजे वचून देवा देयना हो कार्यक्रम चंदायर जाता निर्विघ्नार जाता म्हणचे अभिप्राय आसा काम जालें तिका आमी रुखा पालकी म्हणजे बरे पालकी करून दिली न्ही तांतूं आमी केत्तना हें सगळें करून घेवन दिलां म्हळ्यार आतां आमी दुसरे कडेन कितें जाल्यार पालकेचें हांव कसलें उरलें ना म्हाका गत ना जाल्यार आमी केत्तन करून घेवन दिलां तक्षम जावन आभरणांच्यांनी तें आतां कंप्लीट करून घेवन आनी 12-13 तारीख भितर दित म्हळां 15 तारीख हाडचे अभिप्राय आमगेलो आसा 19 तारीख मार्च 19 आयतार दिवस सैमेंद्र तीर्थ स्वामी काशी मठाधीश हुबळी दाखोवन कुंदापुराक येवन घेवन 3 गंटेक येता म्हूण सांगलां तांणी 3 गंटे येवन 5-5:30 वरेक कार्यक्रम करून घेवन सभा कार्यक्रम करून घेवन तांणी भायर सरून घेवन लयला बेळतंगडीक तांगेले वसंत मासाक वचचे कार्यक्रम आसा हें आमकां 1 kg दिलें आमगेले श्रीनिवास प्रभूनी दयानंद पैन 50 लाख रुपया दित म्हळां तद नंतर हांवें ताका उलयतना ताका लागीं अशीं सांगलां म्हळ्यार म्हाका ताका चिकेची चंगाय आसा तेजे वचून हांव सांगलें पळय माम हें भरती उणी जाता कांय तरी तूं व्हड फिगर करका म्हूण हांव ताका रिक्वेस्ट केलें तेन्ना तो म्हणलो लोकांनी भिवू नाका मुखारशी शॉर्ट पडल्यार सांग म्हणचे धैर्य दिवचे वचून आमी वता आसत आनी आभरण ज्वेलर्स उडपाचे आनी बंगराचे पलंकेचे पुरा काम करता आसाची कशें जालां तुमी आतां पळोवन येवन अशा पुरोची आमी पळोवंक आयलां मिगे मनांतूं तेंगेलें काम चंदायर जाता आसा म्हळ्यार आमी करता म्हळ्यार स्वाम्याले एडवायस घेवन सुदी हांगा स्वयंमेन तीर्थ स्वाम्याले एडवायस घेवन देवा मातशें कन जावका देवा मुखार कन जावका हें सगळें आमी निमगून घेवन तांणी सांगिल्ले प्रकार आमी चलता आसत कारण कितें म्हळ्यार तांणी सांगलें देवा मातशें एक सूर्य आहलें हें अशें चांग म्हणून तें आमी हें केलां उजव्यानी थंयची ताका उजव्यानी हनुमंत घाला दाव्यान गरुडाचें हें घालां तद नंतर इदवेल्यान चंद्रू तद नंतर भायल्यान गंडबेरुंड आनी हें पुरो कार्यक्रम स्वयंमेंद्र तीर्थ स्वाम्यान कसन सांगलां तें आमी इम्प्लिमेंट करून घेवन चंद्री तिरी करचे प्रयत्न केलां तें जालना आनी जावन घेवन जनाक जाल तिकेची दत्त म्हळ्यार एक विशय आयकून भरती खूश जावन डेली हांव म्हण 500 धणी दितात दुड्ड कितले म्हळ्यार प्रश्न न्हय 1 लाख दितलो आसा ती 2 लाख दितलो आसा ती तांगेले येता शक्ती पक्कन उणें आसा म्हण जाल्यार उणी दुड्ड दिवन घेवन देवाला आशिर्वाद घेवन घेवन तांणी चंदायर वता ती हो कार्यक्रम चंदायर जाता म्हणचे एक अभिप्राय सगळे मॅनेजमेंटा आसा आनी तूं चड करून म्हणलें जाल्यार आतां म्हाका जालें कितें आतां 78 हांव कांय यंग न्हय जाल्यार आमगेल्या टिमांतू भरती यंगटर्स आसात तांणी पुरो जाणांना
डेली म्हणके दिसा 2-3 4 घंटे देवस्थाना येवन घे न्हू तेव्हा ह्या कार्यक्रमांत तूं सहभागी जावन घे न्हू कसकसन कोरका पल्ल्याकन कोरका म्हूण घे न्हू तें सक्कट चॉकआउट करून घे न्हू अप टू डेट करच्या वचून न्हू हो कार्यक्रम निर्विघ्नारी परांक 15 तारीखे पल्ले कट जल्तिकेची आमी शास्त्री पार्कात देखून घेवन तूं रिसीव कोरका म्हण आसा शास्त्री पार्कात देखून रिसीव करून घे न्हू देवस्थाना वचूंक घे न्हू देवा एदूर दवरून घे न्हू तदनंतर सुत्त करून घे न्हू स्टोर रूमावर घेवन दवरता ती तदनंतर स्वाम्यान आयले नंतर स्वाम्यान जाल्तिके संगलांकर म्हळ्यार तुमी आम्ही येता ती देवा भेट करता ती तदनंतर सीदा वचून स्नान करून घे तेंगेले जप तप करून घे न्हू देवा वचून भितर हें करून घे न्हू हे कार्यक्रम वापास देवाक भितर तकून हाडून घेवन पालखेर दवर न्हू तदनंतर भितवल एक सुत्तू तदनंतर बायल एक सुत्तू 2 सुत्त आमगे ते आसा हांगात वेंकटरमण देवस्थान मंगळूराक कशें आसा तशींची तेजे वचून ते करून घे न्हू तितलें केल्यार पुरो तुमी सांजवाळा 5-5:30 आमी भायर सून गेले नंतर तुमी पेंटा सुद्दां वयची चांग पुरा कार्यक्रम करून दिता म्हण घेवन स्वामीन आमकां आशिर्वाद केलेलो आसा येस आनी हे एपिसोड पळयतना देश विदेशांतू मस्त कडेन आसता जन कुंदापूरच्या शापुरोची गांवांत तुले खंयके वचून सेटल जालेलो तांणी कसं कॉन्ट्रिब्युशन दिवचें जाल्यार कोणाक कॉन्टॅक्ट करीत कशी नाही तांणी कॉन्ट्रिब्युशन दिवचें म्हण जाल्यार आमगेलें ॲपील पुरा वॉट्सॅपार पेटयलां म्हळ्यार हें प्रोजेक्ट ಒಟ್ಟು 5 म्हयने भितर घालच्या वचून आमकां पुरो जाणां इंडिविज्युअली अप्रोच जावन घेवन पर्सनल रिक्वेस्ट करून हें सगळें करून घेवचें जायनी फोन करून सांगचें वॉट्सॅपार इन्विटेशन घालचें परगाम आशिल्लें जालें की कुंदापुरा देवाक कोण नमून येयलीं ती ताणें पुरो कॉन्ट्रिब्युशन दिता आसत हाजी येता आसा डेली येता तेज्या वचून मिगेल लेकार कस्सानीचे एज अ मॅनेजींग ट्रस्टी हांव फुल्ली म्हळ्यार म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ समय फुडें भंय आशिल्लें त्या खातीर पयम मला जालें तिका हांव निमिलें अशेंच एक प्रॉब्लेम आसा कारण भिवनाकरा मुखारशी हांव आसा म्हणून ताणें सांगलां तेज्या वचून हें चंदायर दत्त म्हळ्यार विश्वासू आमकां आसा येस राधाकृष्ण माम मस्त विषय सांगले तुम्ही नाही आमगेले देव चंदनामुर्ती खंयचेंची व्हड स्वाम्यान म्हळ्यार सुदीन तीर स्वाम्यान आमकां सांगलां चंदनामुर्ती आशिल्लें देवस्थान सावथ इंडियांत खंयी ना म्हूण तंतूची आमगेली चंदनामुर्ती मेळयली स्वामी पुष्करणींतू तिरुपतींतू मेळयली ते मेळयली मुर्ती हाण घेवन त्या मनशांनी तागे घरकड दवरून पूज करून आजी पेटे वेंकटरमण देवस्थान तंतू ग्रामदेव जावन 300-350-400 वर्सां हिस्ट्री आशिल्लें देवस्थान हें तदनंतर जालें तिकीची आमगेले की उत्सव मुर्ती आयल्या तिवे जाली ती चंदनामुर्तीची ती नगर संस्थानांत करून कुंदापुरा येयली हांव हांगा राबना म्हाका वचका म्हूण जाल्यार आमगेले देव उत्सव प्रिय जावन आसा कारण कितें म्हळ्यार जाल्यार ताका उत्सव जाल्यार तितलो संतोश चड म्हळ्यार पिजर मेळ्ळेरी संतोशार तो पेंटा सुत्त घेवन घेवन येता आमगेलो उत्सव म्हळ्यार जाल्यार नियरली 2.5 किलोमिटर 3 किलोमिटर डिस्टन्स जाता तितलो सुत्त घेवन घेवन येता तो रथोत्सवार जालें तिकीची गरुडवाहन उत्सवांत बंडी उत्सव आसा आमगेले की तदनंतर हिरदूसू गरुडाचें जाले नंतर हनुमंताल आसा तदनंतर आमगेले की चंद्रमंडल आसा चंद्रमंडल जालें तिका भरती देवस्थानांत आमगेले कम्युनिटींत ना त्यामुळे चंद्रमंडल आमगे तें प्राक दाखोवन आसा अशी मुल्की एक देवस्थानांचें चंद्रमंडल आसा तशींची पुलां तीर आसा त्या पुलां तीर म्हळ्यार आमगेल्या विश्वनाथ मामा तेंचे तेंगेल फॅमिलीचो नरसिंह कामत फॅमिली आतां ICICI चेअरमन KV कामत आसा मू तेंगेल फॅमिलीचे तांणीची तें लास्ट 7-8 वर्सां फुडें जेब जालें तेन्ना KV कामतीन फुल्ल दूड दिवन घेवन तेच्या पुष्परथू तांणी करून दिलें आसा तदनंतर ब्रह्मरथोत्सव जालें तिकीची चांद्री तीर्थ त्यानंतर आमगेले भितरी गंध पल्लक आसा रुपया पल्लक आसा बॉम्बे चौरा म्हूण घेवन आसा रुपया रथ आसा रुपया रथ जालें तिका एक 10-12 वर्सां फुडें जालेलो तेंचे मिगेल रेजिमांतू जालेलो ते 162 kg रुपये घालून घेवन चांगरी तिरी 13 ಕಾಲು ಫೀಟ್ ಹೈಟಾರಿ ರೂಪಾಯಿ ರಥ ಕೆಲೆಲ್ಲ ಸ ತವೇಜಲ್ತಿಗೆ ಪೆಂಟ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ವತ್ತರಪ್ತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10-15 उत्सव आसता तेज्या वचून उत्सव प्रिय देव म्हळ्यार आमगेले देवाक सांगले चूक जायच ना करेक्ट येस राधाकृष्ण मग मस्त खुश जालें मस्त विषय तुम्ही सांगलाय आणि कसं म्हळ्यार तुमगेले प्रायर एक एनर्जी पळयल्यार मस्त जन मोटिवेट जाता विंगड देवस्थानाच्या काही तांगेले देवस्थानांत तुवें ಸ್ವಲ್ಪ करका म्हळ्यार एक उमेदी चड जाता म्हूण लागता इतले वेळ यूथ ऑफ GS ब्युटी येवन तुम्ही उरलेलीची मस्त धन्यवाद थँक्यू नमस्कार